बिट्स पिलानीचो विद्यार्थी ऋषी नायराच्या मरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। ऋषी नायराक दुबावीत पद्धतीन मरण आयल्या उपरांत प्रशासन आणि सरकार जागे जाले। या विद्यार्थ्याच्या मरणाची चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे पुलीस तसेच मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला। दुसरे वटेन बिट्स पिलानी कॅम्पसात 5व्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काढला। सांकवाळच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात घोळे वखदांचे व्यवहार वाढल्यात, कितलेशेच विद्यार्थी घोळे वखदांचे भकीक पडल्यात असे आरोप ह्या नदी जाताले। पूण हालींच जाल्ल्या ऋषी नायराच्या मरणा उपरांत ह्या आरोपांत तथ्य आशिल्ल्याचे दिसून येता। ऋषी नायराच्या ओकारीची चाचणी केल्या उपरांत तातूंत मेथाफेटामाइन, एम्फेटामाइन आणि MDMA ह्या 3 सिंथेटिक्स ड्रग्साचे नमुने सापडले। हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारल्यार ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे ताणें सांगले। मात घोळे वखदां कॅम्पसात पावली कशी, सरकाराक कॅम्पसातल्या घोळे वखदांच्या व्यवहाराची माहिती ना काय कितें असे प्रश्न विचारल्यार चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यान घोळे वखदांच्या व्यवहाराचेर उलो टाळले। बिट्स पिलानीचो जो स्टुडंट सर मेलो तेजे ड्रग्सा खातीर जाला म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा। सो पूण अशे तरेचे कॅम्पसान पावता म्हटल्यार गव्हर्नमेंट फेल जाला सो ड्रग्स सांबाळपाक, पूण ड्रग्स सांबाळपाक फेल जाला असो दिसता गव्हर्नमेंट कॉलेजीन कॅम्पसान पावंक लागले म्हणून। दुसरे वटेन ऋषी नायराच्या मरणाची सगळे वटेन चौकशी सुरू आसा। ऋषीच्या मरणाक घोळे वखदांय कारणीभूत आशिल्ल्याचे पयलेच फावट दिसून आयला असे दक्षिण गोंय पुलिस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगले। जो लास्ट दिसंबर से लेकर अभी तक जो 5 डेथ्स हुई हैं उसमें ये पहला केस है जिसमें कि उसकी बॉडी में ड्रग्स मिले। सर ड्रग्स से कंफर्म है जो लड़का लास्ट में आया था। प्रिलिमिनरी जो एक टेस्ट होता है ब्लड का, रैंडॉक्स की मशीन पर हमने टेस्ट करवाया था, उसमें ड्रग्स की प्रेजेंस उसकी बॉडी में मिली। बिट्स पिलानी कॅम्पसात एका फाटोफाट एक जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या मरणाक लागून विरोधकांनी सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। ऋषी नायराच्या ओकाराची चाचणी केल्या उपरांत तातूंत ड्रग्साचे नमुने सापडले तेन्ना बिट्स पिलानीच्या कॅम्पसात हे ड्रग्स पावले तरी कशे असो प्रश्न निर्माण जाता। एका शिक्षणीक संस्थेच्या कॅम्पसात घोळे वखदां पावो मेरेन पुलीस आणि सरकार कितें करतले काय म्हणून विरोधकांनी प्रश्न उपरासला। ऐकात तांचे म्हणणे। ही आता 5वी डेथ in Bits Pilani, a premium institute is known for in India and all over the world. हें पयली गजाल म्हणल्यार सामकें सिरियस हें जाला, कितें जीव दिला मेला किंवा ड्रग्स सोडटाले हो विशय वेगळो, पूण 5 डेथ जाल्या उपरांतूय प्रॉबेबली सरकार खंय ना खंय तरी इन्स्टिट्यूटाक वाचोवपा खातीर हें करता, सांगता की कमिटी करतलो म्हणून। चीफ मिनिस्टरान आमच्या सांगिल्लें की कमिटी करतलो म्हणून, आनी अशें फाटल्यो 3-4 डेथ जाल्यार तेन्नाय सांगिल्लें ताणें कमिटी करतलो म्हणून। आतां त्यो कमिटी खंयच्यो, ताणें कितें केलें आनी कितें जालें हें कोणाक खबर, आनी चीफ मिनिस्टराकूच प्रॉबेबली खबर आसतलें। पूण ही 5वी डेथ, ताजेर पयलो स्टेटमेंट आयलो की ही डायड ड्यू टू सफोकेशन, दॅट इज एस्फिक्सेशन ड्यू टू वॉमिटींग म्हणून, म्हणजे रिगर्जिटेट जाता आनी श्वास बंद जालो म्हणून। पूण आज GMCचो जेन्ना रिपोर्ट येता तातूंत सांगता की ते 3 तरेचे ड्रग्स ताच्या पोटान मेळ्ळा म्हणून। हे ड्रग्स ताजे कडेन पावले कशे, हे ड्रग्स ताजे कडेन कोणी पावयले, ड्रग्स युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसान पावले कशे, हो सगळो विशयाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। आनी लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जी गोंयांत आज फेल जाल्या ताजेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता, कारण खंय ना खंय तरी क्रायम ब्रांचाचो हांव फेलियर मानता, पुलिसिंगाचो फेलियर मानता, चीफ मिनिस्टराचो हातूंत फेलियर मानता, कारण क्रायम ब्रांच आनी होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा। तो बाबडो 19 वर्साचो भुरगो ऋषी नायर जाचो जीव गेलो आनी जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला जातून SP साउथ गोवान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दॅट इलिसिट ड्रग्स हॅव बीन फाउंड इन द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट। दिस प्रूव्स दॅट ज्यो 5 डेथ बिट्स पिलानीन जाल्यो दे आर ड्यू टू ड्रग इंटॉक्सिकेशन। आता डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि BJPच्या सरकारान गोवा हे ड्रग कॅपिटल केला। वी कंडेम दिस इन्सिडंट, आणि जर तर आमी फाटले फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड जर पळयत जाल्यार 29 मार्चाक जवळपास 11.67 kg ऑफ हायड्रोफोनिक वीड मेळ्ळें, जाचो व्हॅल्यू वॉज 11.67 crores। 16 एप्रिलाक आमी मुर्मुगांव पळयलें की 4.3 kgs ऑफ कोकेन थंय जप्त केलें, जाची व्हॅल्यू आशिल्ली 43 crore। 7 जुनाक आमी पळयलें की तेलंगणाचे एंटी नार्कोटिक्स ब्युरोन येवन गोंयान 1.64 crores ड्रग्स धरले। सो फ्रॉम मार्च टील आतां मेरेन जर आमी पळयत
जाल्यार 56 crores ड्रग्स हे पुलिसानूच सांगले आमी धरले म्हणून. And now, right from 2024, if you look at the reason, not known, inquiry in progress of the first one. Second death, not known, inquiry in progress. Third one, not known, inquiry in progress. म्हणजे ही इन्क्वायरी एक वर्सा पासून सरकारा सोंपना. आतां मुखेलमंत्री म्हाका दिसता स्टेटमेंट दिला इन्क्वायरी इन प्रोग्रेस. हे कोणा साल्वार करपाक हो प्रयत्न चल्ला. आय एलेज basically the management of BITS Pilani has to be booked. This is a very, very serious case where drugs like MDMA, ecstasy, हे सगळे पडे थिंगा ही 100 मिटरा मध्ये जोरी कडेन एक जागा थिंगा हे सगळे सप्लाय जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.